खवळिल्ल्या दर्यान गेल्ल्यो 2 नुस्तेमारी बोटी बुधवारा सकाळी दर्यान उमथल्यो। हातूंतली एक डिंगी बोट राजबाग काणकोणा जाल्यार दुसरो ट्रॉलर वास्को सड्या लागसार बुडलो। दोन्ही बोटींचेर मेळून 11 जाण उदकांत पडले। वास्कोचो एकलो बेपत्ता आसा। काणकोणच्या नुस्तेकारांक दर्यांतल्यान वाटायले, हेर 9 जाण साल्वार जाले। 2 दीस फाटीं दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान नुस्तेकारांक लायफ सेव्हिंग जॅकेटां घाले शिवाय दर्यान वच्चे न्ही म्हणून निकतोच आदेश काडिल्लो। वास्को फिशिंगेक भायर वयता आसतना वास्को भायर एक बोट आमची पलटी पडली, ओसाडेन पलटी पडली आनी तितून एकलो मनीस आमचो मिसींग आहा, क्रू मेंबर मिसींग आहा। तितून 4 लोक आहले, तितून 4 लोकांना एकलो लोक मिसींग आहा आनी बोट पत्ती पडल्या। तेजे बोटीचें नांव जावन आसा श्री मालिका अर्जुन आनी पात्रांचें नांव जावन आसा देवेंद्र कुंकोडकार। हो गांवान शिरदोना पाले आनी तेजे तांडेल आसलो तो अब्दुलाक मातसो मार बसला, ताका आमी फर्स्ट एड दिवपाक आमच्या हॉस्पिटलान धाडलेलो। आतां तो येयला आनी तो म्हणटा की वसाडेक सांपडल्या आमी आनी ती बोट डायरेक्ट पत्ती पडली। इट इज कंपल्सरी पासून आमी बोर्ड पासून मारलेलो आहा, कंपल्सरी ती जॅकेटी वच्चे म्हणून आतां पासून आमी सांगलेलें आहा की कंपल्सरी ते तुमी व्हरोंकूच जाय। पळय असले एक्सिडेंट जाले म्हणटच मागीर आमी जाल्या उपरांत रडटा। तेका येवपा येता आसतना एक वसाड आमचेर मोडली आनी ते मोटरी आमचो एक मनीस भायर पडलो। भायर पडटकीर दुसरी वसाड येयली आनी आमचेर पातीचेर पडली आनी आमी पात परती पडली, सामकी परती पडली आनी एक मनीस आमगे भायर पडलो। ताका आमी मागीर दोरी दिन मागीर आमी हाडलो। तशें आमचे गांवचे लोक येवन सगळे मेळोन आमची ती पात वयर काडली, नाल्यार पात आमचे सगळे गेला आसताले। आतां कितें लॉस जाला तुका? आतां लॉस आसतलें म्हाका 2 लाख 2.5 लाख लॉस आसतलें। कांय आमगेले राजबागाचे पातीचे ओनर या वसाड मातशें कमी आसा अशें पळोवन तडी घालपाक सोदपाक लागले आनी तांकां खबर आसा हें तडी घालप म्हळ्यार धंद्या रिस्क म्हणून, पूण जिवा रिस्क म्हणून खबर आसा, धंद्या रिस्क सगळे वाटेर रिस्क म्हणून खबर आसता सुद्दां तेमकां येवचें पडलें, कित्याक पाळवट्यांक त्या भाशेन मेण जाली पाती लावपाक। फोंडेच्या राजीव कला मंदिर धरून कांय प्रकल्पांची कामां कला आनी संस्कृती खात्याची एनओसी घेनासतनाच भायले भायर GSIDC वरवीं करपाक घेतल्यात। फाटल्या सरकारान कामकाजाचे नेम मोडून घाल्ले हो गोंदळ बुधवारा विधानसभेन उक्ताडार आयलो। फोंडेचें राजीव कला मंदिर रिनोव्हेट करता म्हूण सांगून पुराय मोडलें। तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिल्डींग पुराय मोडून बांदपाक घेवपी GSIDCच्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची म्हूण लघु मामलेदारान प्रस्न काडिल्लो। ह्या गजालींची कला संस्कृती खात्याक कांयच कल्पना ना अशें मंत्री मांद्रेकारान सांगलें। 8 वर्सांनी राजीव कला मंदिर डबईत गेलें कळपाक लागलें, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर नॉन ट्रस्टवर्दी आशिल्लो। ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें एक्शन घेतला तें म्हाका जाय। हे जे फुडलें काम आहा बांदकामाचें हें GSIDC कडेन दिल्लें आहा। प्रश्न इतले विचित्र, म्हणजे प्रश्न म्हणजे अशें जाल्या प्रॉब्लेम मिनिस्ट्राची हे ना, ह्या डिपार्टमेंटान दिवच ना काम। अश्यो 2-3 केसी आहा। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान this demolition and construction is not approved by Art and Culture, neither administratively or financially. फोंडा रवींद्र भवन, मडगावचे रवींद्र भवन आणि साकवाळचे रवींद्र भवन, तिनूय गजाली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान एप्रूव करून ना। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक कांय खबर ना। We will inquire into the matter. Art and Culture Department has not given any NOC for demolition. आणि जितल्या जाग्यार राजीव गांधी नाव आसा पळय थंय रोमोटा। हांच्यांनी काँग्रेसवाल्यांनी राजीव गांधीचें नाव सुद्दां सोडून ना करप्शनाक। महेश गांवकार ह्या कुडचिरेच्या तरणाट्याच्या मरण प्रकरणाची चौकशी करून दोशी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाचें उतर भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान दिलां। महेशाच्या मरणाक जबाबदार आशिल्ल्या सांखळी भलायकी केंद्रांतल्या दोतोराक निलंबीत केला। दोतोराच्या घाळपणाक लागून महेश मेलो असो आरोप लोक करतात। मंगळारा सांजे महेशाक मरण आयिल्लें, उपरांत थंय वातावरण तापलें। हो विशय अनंत शेट आनी प्रमोद सावंतान विधानसभेन काडलो। तो हांगा 7:45 हांगा पावलो। त्याच्या उपरांत अटेंडिंग डॉक्टर आसली ती सुभदा मांद्रेकर
आणि हेणे ताका अटेंड केलो आणि ती आपल्या कामाक गेली. आपल्या कामाक म्हटल्या उपरांत हॉस्पिटलांत आशिल्ली. त्याच्या उपरांत कांय वेळा भितर परत ताका मातशें घुंवळ येवपाक लागली, मातसो ताका बरो ना जालो. तेन्ना ताका ताबडतोब अटेंड जावंक ना आणि ही हलगर्जीपणा खातीर आमचो जो पेशंट आहा तो गेल्लो आसा. हो आमचो कुडचिऱ्या गांवांतल्यांचो सगळो आरोप आसा. पेशंटाक मागीर तपासलो, इंजेक्शन दिलें, बाकीचें कितें आहा तें मेडिसीन दिलें आनी पेशंटाक वॉर्डान दवरलो. कळ्ळें, 6 वरांक पेशंटाक वॉर्डान दवरलो आनी मागीर बाकीचे पेशंट चालू आसले आमचे. आनी 8:45 सुमार पेशंटाक सडनली कितें जावपाक लागली. कोण तरी एक रिलेटिव्ह धांवलेलो आनी सांगपाक लागलो पेशंट कडकडटा म्हणून. जेन्ना आमी पेशंटाक जेन्ना एग्जामीन केलो फुड्यान तेन्ना पेशंट ऑलरेडी कॉलेज जालो. देर वॉज नो कॉलेज, नो विल मी. आमी पेशंट ट्रायड टू सेव. आणि ज्या पद्धतीन त्या कन्सर्न डॉक्टरान त्या पेशंटाकडे आणि त्याच्या रिलेटिव्हाकडे बिहेव केला हे योग्य नाही. ही ह्या डॉक्टराची एकच केस नाही. आतापर्यंत ह्या डॉक्टराचे जवळपास 3 केसी जाल्ल्यो आसा. एक ह्या कन्सर्न डॉक्टराची केस जी आसा ही बिचोले चालू आसा. त्याचबरोबर ताणे कन्सर्न ह्याच्या पयलीं सेम केस आनी एका पेशंटा बरोबर जाल्या. त्या कन्सर्न पेशंटाक ताणे जीएमसीन रिफरय करूंक ना किंवा थंय एडमीट दवरूंक ना. प्रथम दर्शनी ही डॉक्टरी ही दोशी दिसता, पूण अखेर चौकशी जावप ही आवश्यक आसा. अशा गोष्टींचे रिपिटेशन जावंक जायना आणि जे जबाबदार आसा तांकां ख्यास्तय भोगूंक जाय. आणि त्यामुळे हांव चौकशी करता. हांवें चौकशेक आदेश दिल्ले आसात. सखोल चौकशी जातली आणि जो दोशी आढळटलो, सापडटलो, सुटचो ना, ताचेर कारवाई जातली. सांकवाळचो रिलायन्स पावर प्रकल्प नाफ्तावेल्यान CNGचेर चलपाक लागल्यार सरकार कंपनी कडच्यान लायट घेवचो ना. रिलायन्सा कडेन सरकाराचो कंत्राट 2014 सोंपता. उपरांत सरकार कंपनी कडच्यान लायट घेवंक बांदिल्लो ना. तशेंच सद्याचो अदमास पळयल्यार सरकाराक छत्तीसगडांतली कोळशाची वीज सवाय पडटली अशें दिसता, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणलां. गेलाची गॅस लायन घालपाचें काम निमण्या पावंड्यार आसा म्हणपाचें ताणें सांगलें. अलेक्स रेजिनाल्डान गोंय भायल्यान येता त्या लायटीच्या प्रेसाचो प्रस्न काडिल्लो. Which is now the agreement is, you have said in the reply, you have said the agreement is going to be, the validity of the agreement is from 14/8/2011. What will be the plan? Because the rate at which we are buying is expensive. What will be the plan? Will you terminate it? Will you call for an expression of interest? What will be the situation? रिलायन्साची पावर 14 रुपये युनिट आहे हा रेट, एव्हरेज रेट. ताजो टर्म 2014 सोंपता. पण टर्म सोंपोपर्यंत वाट पळोवपाची गरज ना, कारण गॅस ऑलरेडी पायपलायन कंप्लीट जायत आयल्या आणि ज्या क्षणाक दे हॅव एप्लायड फॉर, and the government has cleared also for change over to of the fuel to gas. The government will review the situation when actually they switch over, because the moment they switch over, the old PPA will get automatically terminated. It will be our choice. At that time, we will float a bid for supply of power, and if we find them reasonably cheap, because today what I find is the coal block, which anyway, whatever may be the procedure followed in the coal block at Chhattisgarh, that would cost us ₹2.54 approximately, plus or minus 5 paisa at bus bar in Chhattisgarh. So with transmission losses, I will get the power for less than 3 rupees. Whereas the international price of CNG today will force me to buy this power between ₹4.10 to ₹4.80. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.